हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेऊन येतात। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात। गेलं पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे। पुराय गोंयांत कितें घडलें। वास्को शांतीनगर वाठारात एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो। गोयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो। तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची। रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी। गोयची फामाद माल्याची जात्रा आणि हे विशीं लोक जे आसा ते अजा भुगतायतात। कितले पुराय जाला हाचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा। ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात। तंबाखूच्या व्यसनां गाडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा। डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली। आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरू नाकात। हैदराबाद गोमंतक टीव्ही। नमस्कार, गोमंतक टीव्हीच्या न्यूज रूमान तुमकां सगळ्यांक मायमोगाचे येवकार। गोयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी ह्या न्यूज रूमांतल्यान तुमकां दितात। तर गोंयांत सध्या वेगवेगळे विशय जे आसात ते चर्चेक आसात। तर आयच्या दिसाचो नियाळ घेवया आमी सगळ्यांत पयली या सुशांता कडेन। कॅश फॉर जॉब प्रकरण तुमकां सगळ्यांक खबरच आसतलें। फाटल्या दिसांनी कितल्याशाच जणांची नांवां फुडें आयल्यात आणि चड करून बायलां जी आसात ती ह्या प्रकरणांनी सापडल्यात। आणि काल जी एक बायल सापडली, श्रुती प्रभुगांवकर म्हणटा ती, ते बायलेची लिंक PGP कडेन सापडली। ही जी बायल आसा ती भाजपाची पदाधिकारी आशिल्ली, उपरांत BJPन डिनाय केले की ती सद्याक भाजपाची सदस्य ना म्हणून ह्याच प्रकरणा वयल्यान आयज राजकीय पक्षांनी भाजपाचेर फोग काडलो। आयज काँग्रेसीनच ह्याच मुद्द्याचेर नॅशनल लेवलाचेर पत्रकार परिशद घेवन ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करपाची मागणी केल्या। दुसरे वटेन आम आदमी पार्टीन ह्या प्रकरणा संदर्भात जो राज्यपाल आसा श्रीधरन पिल्लय ताची भेट घेतली आणि हे जे चौकशेची मागणी केल्ली आसात। तेच बराबर परवरी एक फावंडेशन आहा, परवरी वेलफेअर फावंडेशन म्हणटात, तांच्यांनी ह्या प्रकरणाची खोलायेन चौकशी करपाची मागणी केल्ली आसा। सविस्तर बातमी तुमकां 7 वरांचेर पळोवपाक मेळटली। तर गोंयांत कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणात जी एक नांवां घुसपल्लीं आसात, जावं ते पूजा आसूं, प्रिया यादव आसूं, ताच्या फाटल्यान दिपची आनी आतां श्रुती, अशा तरेन कितलींशींच नांवां आतां फुडें येवपाक शकतात। तर फुडली अपडेट घेवपाक आमचे सब एडिटर ऐश्वर्या कडेन। आयज दिवचल तालुक्यांतल्या बोड्डे वाठारांत उदक नाशिल्ल्यान लोकांक बरेच त्रास सोंसचे पडले। देखून सद्या टँकरीचें उदक हाडून ह्या लोकां खातीर थंयच्या नगरसेवकान तात्पुरती वेवस्था केली। देखून जाता तितले बेगीन सरकारान हाचेर लक्ष घालचें अशें थळाव्यांनी मागणी केल्या। दुसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार कॅश फॉर जॉब स्कॅम प्रकरणांतली दुबावीत आरोपी पूजा नायकाक 14 दिसांची न्यायालयीन बंदखणीची ख्यास्त सुनायल्या। पूजा नायकाक जिल्लो सत्र न्यायालयात बुधवारा हजर केल्ले। सरकारी नोकरी दिवपाचो हायस दाखोवन जायत्या जाणांची फटवणूक केल्या प्रकरणात पूजा नायक सध्या दुबावीत आरोपी आसा। आणि तिसरी म्हत्वाची बातमी म्हळ्यार कुचेले कम्युनिदाद जमनीचेर घरां बांदपाक परवानगी दिवपी कम्युनिदाद अधिकाऱ्यांचेरूय कारवाय जातली। तशेंच बेकायदेशीर घरां बांदप्यांकूय न्यायालया कडल्यान थाकाय मेळची ना अशें एडवोकेट जनरल देवदास पांगम हांणी म्हायती दिल्या। त्यो ह्यो तिनूय बातमी तुमकां सविस्तर 7च्या बुलेटिनाक पळोवंक मेळटली। चल दिवचलच्या बोड्डे वाठारांत फाटल्याय वर्सा तुळशी लग्नाच्या फाटभुंयेर उदकाची समस्या उपरासली आनी अवनूय तीच गत आसा। तर हाचेर कितें तरी उपाय येवजण करचेची तांणी मागणी सरकारा कडेन केल्ली आसा। तशेंच आतां फोंड्या बेगीनूच पे पार्किंग सुविधा जी आसा ती उपलब्ध करून दितली अशी म्हायती जी आसा ती नगराध्यक्ष आनंद नायक हांणी दिल्ली आसा। जी पुलीस स्टेशनाच्या कुशीक जी पळय अपघातग्रस्त वाहनां दवरिल्ली आसा ती थंयसरली सगळीं वाहनां क्लियर करून तिवूय बी सुवात पे पार्किंगा खातीर कन्सिडर करतले। फुडली अपडेट घेवपाक आमी उत्तेजा कडेन। फाटले कांय दीस सनबर्न दक्षिण गोंयांत जाता अशें सनबर्नाच्या आयोजकांनी थारायल्ली। तेन्ना सनबर्न ते दक्षिण गोंयच्या लोकांनी थंयसर विरोध केल्या उपरांत आतां सनबर्न खंय धारगळे जावपाचो आसा। आनी तशें तेजे जे बूक माय शोचेर वेबसायटीचेर ह्याच्यो ज्यो तिकेटी आसा त्यो उपलब्ध जाल्या आनी थंय धारगळे जाता अशें निश्चित जाला। ताका लागून पेडण्या सद्या बोवाळ पडला आनी आमदारान हे थळावो आमदार जो प्रवीण आल्लेकर आसा तो ह्या सनबर्न धारगळे जावपाक तांणी खर विरोध केला। आनी तेणें अशें म्हणल्यार की सनबर्न दुसरे कडेन जर व्हरूंक ना जाल्यार रस्त्यार देंवतले अशी शिटकावणी तांणी दिल्ली आसा। आनी दुसरी अपडेट जी आसा ती म्हणल्यार सरकारी नोकरी दिवपाची हायस दाखोवन जे फटवणूक लोकांक तोपयो घालपी जी दिवचलची जी प्रिया यादव आसा ताच्या आड आनी एक तिसरो गुन्यांव नोंद जाला। दिवचल शांता कॉलनींत रावपी अशोक पाणीग्रही ह्या दादल्यान ताचे आड गुन्यांव नोंद केला। चले खंय रेल्वेंत नोकरी दिता म्हूण सांगून तांणी ताका खंय
18 लाखांचे तोपी घातिल्ली आसा. तर ही बातमी तुमी साताच्या बुलेटिनान पळयात. आनी एक बातमी म्हळ्यार जी सांखळेची जी त्रिपुरारी पौर्णिमा आनी जी नौकानयन सर्त ती अंदू वर्सा 15 नोव्हेंबर म्हटल्यार परवा शुक्रारा जातली. ते विशीं सांखळेच्या दिपावली उत्सव समितीन अशी म्हायती दिली. आनी ह्या सद्या नौकानयन सर्तीची तयारी सगळ्या वाठारांत जोरान सुरू आसा. तर ह्यो तिनूय बातमी तुमी आयच्या साताच्या बुलेटिनान पळोवच्यो. तशेंच पर्वरी जे फ्लायओव्हराचें काम चालू आसा त्या फ्लायओव्हराक लागून प्रदूषण जाता आनी ह्याच्या आडूच एका नागरिकान याचिका दाखल केल्ली. ताचेर सुनावणी जावन थंय त्या सुवातीची पळोवणी केल्ली आसा आनी सद्या आदेश दिल्लो आसा ती जी प्रदूषण जाता त्यो एरिया ज्यो आसा ते कवर करच्यो आनी ह्या विशींची फुडली सुनावणी जी आसा ती डिसेंबराच्या पयल्या सप्तकांत जातली. तशीच फाटल्या आठवड्याक गोमंतक टीव्हीन शेल्डे सोनपातर वाठारांत बेकायदेशीर रितीन जावपी दोंगर कापणी विशीं एक रिपोर्ट केल्लो आनी ताची दखल घेवन आतां हें जें काम आसा तें जिल्लो अधिकाऱ्यान नोटीस काडून बंद करपाचो आदेश दिल्लो आसा. तर अश्योच आनीकूय म्हत्वाच्यो बातमी तुमकां आमच्या 7 वरांचेर गोमंतक टुडे ह्या बुलेटिनान पळोवपाक मेळटल्यो. तशेंच देशभराच्यो तशेंच गोंयच्यो वेगवेगळ्यो ज्यो बातम्यो आसात त्यो तुमकां टॉप 25 8:30 वरांचेर लायव्ह पळोवपाक मेळटल्यो. तर अशाच आमच्या सगळ्या गोमंतक टीव्हीच्या सोशल मिडिया प्लॅटफॉर्मांक तुमी मुजरत फॉलो करचे. न्यूज रूम बुलेटिन हांगाच सोंपता. कॅमेरामॅन हर्ष नळेकारा सयत हांव दिप्ती काकोडकर. हे बुलेटिन तुमच्या मुखार आमच्या न्यूज रूमांतल्यान घेवन येतात. गोंयच्या वेगवेगळ्या वाठारांनी घडपी घडणुकांचो नियाळ आमी तुमचे मेरेन ह्या बुलेटिनांतल्यान पावयतात. गेलं पाहिजे की ही दुसरी आणि तिसरी फेरी आहे. पुराय गोंयांत कितें घडलें वास्को शांतीनगर वाठारांत एक ट्रॅजेडीक इन्सिडंट घडलो. गोंयच्या कांय वाठारांनी बरो वाऱ्या वताचो पावस पडलो. तांकां बऱ्या प्रमाणात ही रक्कम सरकारान दिवची. रेंट बाईक आणि रेंट कार भाड्यान दवरपाच्यो केल्ल्यो तांच्यांनी. गोंयची फामाद माल्याची जात्रा आणि हे विशीं लोक जे आसा ते अजा भुगतायतात. कितले पुराय जाला हेचो एक स्पेशल रिपोर्ट गोमंतक टीव्हीन केल्लो आसा. ग्राउंड केबलिंगाच्या कामाक लागून रस्ते खणून दवरिल्यात. तंबाखूच्या व्यसनाक आडोवपा खातीर संवसारीक पावंड्यार भरपूर यत्न चालू आसा. डिजास्टर मॅनेजमेंटा तांच्या वांगडा मिटींग केली. आनीकूय महत्वाच्या अपडेट्सां खातीर गोमंतक टीव्ही पळोवपाक विसरू नाकात. हैदराबाद गोमंतक टीव्ही. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडटात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक सांस्कृतिक तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे